मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आपणाक जाय तशें वागत सुटला। नगरपालिकेचे खंयचेय निर्णय घेतात तो हेर नगरसेवकांक विश्वासात घेयना असो आरोप नगरसेवक महेश आमोणकर हाणें केला। तांच्या ह्या वागणुकी विशीं हांव मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी थळावो आमदार दिगंबर कामत हांचे कडेन कागाळ करतलो अशें आमोणकरान म्हटलां। मडगांव शिगमोत्सव समितीच्या कार्यावळीच्या आयोजनात लेगीत शिरोडकर हाणें नगरसेवकांक विश्वासात घेयनासतना स्वताक जाय तशें केल्ल्याचो आरोप आमोणकर हाणें केला। कित्याक ह्या लोकांक मडगांवकारांक कळपा जाय हातून आमच्या आमदाराची कांयच चूक ना आनी आमदाराक दोश दीत ना। हातून आमदार येत ना, तो प्रेजिडेंट जाला बाबडो, आयला टायमार हें केला, हो मस्ती करता फक्त एकलोच आनी एक परवाडो हांव घेवपाचो ना, म्हाजे जाल्यार कोता म्हणून हांव तेजी निंदा करता। ताणें केला तेजेर निशेध करता ताजो आनी हांव मुख्यमंत्र्याच्या कानार थंय घालतलो। ताका एक तर बरो चिमटो काडा सारको, नाल्यार ताच्यान जर आमकां सांबाळपाक जायना जाल्यार ताका अजून ताचें नांव आयिल्लें आसा, पाटयेर नांव आयलें ताचें, जाल्यार थंय डिसिजन कितें तें घेवपाचें। कित्याक आमच्या आमदारान कमिटमेंट दिला ताका तो बाबडो कमिटमेंटा प्रमाणे रावतलो। पूण हांव म्हणटा VCPको कमिटमेंट दिल्लो, तो आतां कमिटमेंट फुडें गेल्लो आसा, त्या कमिटमेंटा प्रमाणे कांय आसना। जर तो काम सारकें करना, आमकां त्रास जाता बाकीच्या कॉन्सिलरांक, म्हाका जाल्यार त्रास जाता तो एक करता ते, जाल्यार अजून कांय प्रश्न ना न्ही। ती बाकीची घटना कितें आनी घडच्या पेक्षा आमचोच भारतीय जनता पार्टीचो आनी कोण काडपाक शकता म्हाज्या कोतान जाल्यार ओपनली। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलें हाजेर, नाल्यार एक तर सारकें ताका स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवपाचें आमचे कडेन सारको वाग म्हणून।